देवाचें उतर ह्या नियाळ मालांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. देवाची खुशी आड बेतोल्यांची परिस्थिती कशी जातली ते आयच्या वाचपांनी स्पश्ट जाता. देवाक नाकारतल्यांक भुलापण फावो जातलें म्हूण एजेकिएल प्रवादी स्पश्टपणी सांगता. देव मनशांक फावो नासतना पासून भोगसणे फावो कोत्ता. म्हणटूच देवा सारकें भोगसण्याचें मोन आपणायतली मनशां जावन दुसऱ्यांक भोगसूंक एकदमूच गरजेचें म्हूण जेजू आमकां उगडास कोत्ता. दुसऱ्यांक आमी भोगशिता तेन्ना आमी देवा भाशेन जाता. देव आमचेर केन्नाच वायट धाडिना, पूण जेन्ना आमी देवाक पयस करून आपलेपणान जियेता तेन्ना आमी वायट आमकांच मागून घेता. वायट पयस करचे खातीर देवाची खोशी प्रमाणे आमचें जिवीत बांदूंक वावरुया. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. तुम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.